म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, भुरग्यांनो, इश्टांनो, गोडेक दुसऱ्या धर्माचो लोक आहा, तुमी इश्ट जातात आयज आमचे सगळ्या म्हज्या मित्रांनो. आयज 2 भागांनी आमी देवाचें उतर सजमून घेवया. पयलो भाग. जायतीं वर्सां आदीं हांव ल्हान आसलो तेन्ना सायकलीचेर आमी वेतेले. हांव स्कूटर नासलेले, मोटरसायकल नासलेली. सवकास सवकास ही यंत्रां हांगातान थंय वचूंक उत्पन्न जालीं. मोटारां आयलीं. म्हज्या धाकटुल्या भुरग्यापणाच्या दिसांनी 2च मोटारां, फियाट आनी एम्बेसिडर. आतां नांव घेया संवसारांतलीं मोटारां आयज पावल्या. हें सगळें कित्याक लोक हांगातान थंय, थंयतान हांगा, हांगातान थंय, थंयतान हांगा भोवूंक वचूंक आवडटा आनी येवजिता. कोंकणीन मातशें कठीण उतर तें, पूण समजून घेवंक ह्या 2 उतरांनी आमी घेवया. स्थलांतर. स्थळ हांगा, स्थळ मुंबय, स्थळ दुबय, स्थळ ऑस्ट्रेलिया, स्थळ स्थळ. अंतर मोदें. स्थलांतर. तर जीं एका स्थळांतलीं दुसऱ्या थळान वेतात तीं स्थळांतरां. वारक्यां येशी म्हजी सेमिनरी आहा थंय आयज पर्यंत बिहार आदिवासी लोक, ओरिस्सा, झारखंड लोक, बायलो आपल्या भुरग्यांक बांदून आपल्या खांदार फाटल्या सिटार बसोवन आयज पर्यंत सायकलीचेर तांकां इस्कॉलान वतात. स्थलांतरांनी. तर आयज आमी उगडास कोत्ता पयल्या गाडवाचेर गेल्ल्या तेगा लोकांचो. जेजू, आंकवार समींड आनी तांचे सांगाती चलोन, ना सायकल, ना मोटरसायकल, ना विमान. जुजे एका गांवांतलीं दुसऱ्या गांवांत पावलीं देवाची येवजण संपूर्ण करूंक. आनी ज्या ज्या गांवांत तीं गेलीं थंय त्या गांवाच्या लोकांनी तांकां येवकार दिलो. अशें आमी करूंक जाय आमच्या स्थळांतरांक. वेगळी भास उलयतले. आमी दुसऱ्या देशांत गेलीं जाल्यार कोंकणी चलता ना, इंग्लीश उलोवंक जाय. लोक इटालियाक वेता वावर करूंक, इंग्लीश उलोवंक जाय ना, इटालियन उलोवंक जाय. तर ह्या स्थळांतर भावा भयणी सांगाती जो वावर आमी कोत्ता तांकां आमच्या कुटुंबांत म्हणजे घरान न्हय पूण आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांत येवकार दिवंक आमी सदांच समजुया. कित्याक देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें एकल्याच पुताक पाठोवन दिलो. खंयथान? स्वर्गांतल्यान संवसारांत पाठयलो. आनी ह्या जेजूचेर विस्वास दवरतल्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण समेस्तांक सासणाचें सूख मेळच्याक. तुजो लोक आमचो गोंयचो न्हय पूण दुसऱ्या देशांतलो, दुसऱ्या वाठारांतलो, दुसऱ्या भागांतलो, दुसऱ्या गांवांतलो, दुसऱ्या खेड्यांतलो सगळ्यांक येवकार दिवंक आमी आमची मोजत घेवया. अहें करूंक आयज आमी जेजूक घेतल्या आनी ह्या जेजूचे लागीं तेंच आमचें मागणें की आमची काळजां उकडून जो स्थलांतर लोक आसा तांकां येवकार दिवन तांकां आमचे मदेगांत बरे भाशेन वागोवंक. दुसरो भाग. तुमी दोतोराशी वेतात? कोण वचना? समेज दोतोरांशी वेतात. तुमी दोतोराचें मोटोर केन्ना पयला फाटल्यान गोडेक पयलां पूण नदर तुमी दवरूंक ना. एक दांडो आसता आनी सोरोप आसता.
जायत्या आमच्या संवसारांतल्या दोतोरांचो विजिटींग कार्ड पळयल्यार खंयच्या धर्माची हांव म्हणना, दोतोर म्हणटा खुणा कितें, एक दांडो आनी सोरोप. खंयचो आयला आमच्या पयल्या वाचपांतलो. आनी मोइजेसा वरवीं कितें आमी सजमोलें की देवान सांगलें तो सोरोप कोर, खांब्यार घाल. कालवार पर्वतार खांब्यार कोण उमकाडलो? जेजू. कित्याक संवसारांतलो इतलो मोग केलो देवान, ताका पाठोवन दिलो. तो त्या खांब्यार तो सोरोप मोइजेच्या दिसांनी, तोच जेजू खुर्साच्या खांब्यार. मोत कितें? जो कोण त्या खुर्सार आपली नदर घालतलो तो बरो जातलो. हें तुमी मानतात? जेजूचेर नदर घाली, जेजूक आमच्या काळजांत घालो, तुमी बरीं जातल्यात. आनी हांव तर एकदम खुशाल. संवसारभर तो दांडो हांव पळयतां आनी तो सोरोप हांव पळयतां. जायतो लोक नको आमच्या क्रिस्तांव शास्त्रांतलो आनी शिस्ता शास्त्रांतली ती खुणा म्हणून. देवाक उपकार. भाव भयणीनो, आमच्या मिसाचे बलिदानांत आयज मीस भेटयता हांव खेरीतपणी पवित्र खुर्साचें जोयत. त्याच वेळार स्थलांतरी लोकांक जे खुरीस वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी तांकां उखलूंक पडटात, ते खुरीस ओळू करूंक आमी आदार दिवया. जे परी जेजून आपलो खुरीस उखलून आमची पातकां आपल्या खांद्यार घालून आमकां जोयत दिलें स्वर्गार राज्यांत वचूंक. मोन्नांतलो जिवो जालो जय जय, फोंडांतलो जेजू सरलो जोय जोय. मोन्नांतलो जिवो जालो जोय जोय, फोंडांतलो जेजू सरलो जोय जोय. ह्या जेजून आमकां ह्या जिवितांत जोयत दिवचें, ओदीक करून जेन्ना ताची कूड आनी रगत आमी शेवतेला.